देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. देव सोबीत कांयचो देव आसा. तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितान काम करता, कित्याक ताचें जिवीत संपूर्ण कायेचें आनी ताचें जिवीत बरें आनी त्या जिवितान आमकां तो सदांच आपयता. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वाचुया. ओब्रा सिखांत रोत्रमा सिखेराबा शिखात रोत्रमा सिख्याराबा लियाला खाताले लितारामान तोलो ओत्रमा सिखेराबा शुंद्र लाकारान तोलो कोरोबोजे केराबा लिब्रान तोलो ओत्रमा सिखात्र लांदे ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा स्तुती आनी वाखाणी जिविताच्या देवाक. लुकाचो 13वो अध्याय आनी 23 आनी 24 ओळ आमकां सांगता. 22. Luke chapter 13 verse 22, 23 and 24. दर एका नगरान आनी गांवान वचून तो शिकवण दीत जेरुजल्याची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडून जोडटले ते थोडेच न्हय? ताणें ताका अशी जाप दिली, अशीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात, कित्याक जायते जाण, हांव तुमकां सांगता, भितर वचूंक सोदतले पूण तांच्यान जावचें ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सोबीत उतरां आमकां सांगता. जेजू क्रिस्त नगरान नगरान गांवान भोंवन भोंवन शिकवण दितालो 2000 वर्सां फाटीं. आनी शिकवण दीत तो जेरुजाल्याची वाट चलतालो. थंय थोड्या जाणांनी ताचे लागीं प्रश्न विचारलो की सायबा, सोडून जोडटले ते थोडेच आसात न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात, कित्याक जायते जाण, हांव तुमकां सांगता, भितर वचूंक सोदतले पूण तांच्यान जावचें ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, सोडवून जोडटले थोडेच जाण आसात. ह्या संवसारान जायतीं मनशां आसात पूण सोडून जोडटले थोडेच जाण आसा. आनी तें दार अशीर आसा, अरुंद आसा, ल्हान आसा, आनी त्या दारांतल्यान आमकां भितर सरूंक जाय. आनी जो कोण देवा सांगाता चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर फॉलो करता, एक बरें जिवीत जियेता, देवाचे गूण घेवन चलता, आनी जो देवा भाशेन पवित्रतायेन चलता, तोच त्या अशीर दारवटांतल्यान भितर सरतलो. देवाचो मोग करणारे चड आसात. मोगाचे देवाचेर हांव विश्वास दवरता म्हणून सांगणारे चड आसात. मागणे पासून करणारे चड आसात. पूण जो सतान आनी प्रामाणीकपणान आनी देवा भाशेन जियेता, तोच त्या अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरता. तोच त्या अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरता. आमी नियाळ करुया आयज आमच्या जिविताचेर. आमी चिंतुया की आमी त्या अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक आमकां जाता काय? आमी योग्यतेचे आसाव काय? आमकांच हो प्रश्न विचारुया. ओ हालेलुया. आमकांच हो प्रश्न विचारुया. तुझे राव पाहत येता जेजू मोगाळा, तुझे राव पाहत येता जेजू मोगाळा. रस्त्याची मोहडा मध्ये आयल्या वेळार तुझे राव पाहत येता जेजू मोगाळा. तू मोजोई नीज मोगाचो दोरी गोरजे म्हाका पावचो. तू मोजो
विश्वासता सोम्याचेर चलत आसतना, विश्वासता सोम्याचेर म्हज्या गायोनान, जोरी वादळ मोडपाचे सोर्गीच्या रस्त्यान, हांव विश्वासता जेसू, तो म्हाका सांडचोना. आसा म्हजो म्हजो मोगाळी, ताचेर पात येता सासणाच्या सासणा. आसा म्हजो म्हजो मोगाळी, ताचेर पात येता सासणाच्या सासणा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. रस्त्याची मोहडा मध्ये आयल्या वेळार, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. रस्त्याची मोहडा मध्ये आयल्या वेळार, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा. मासेरी आलाबादे, लिमा सेना माशेरी आलाबादे, लिबारा bandera maseri alabade, o baki morase matali alalade, o gamase kamaki arabazeri alalala, o Jesu mogala, lima treheri alala, oh gloria maseri alala, liba trehe maseri alala, oh. तुजेर पाहत येता जेजू मोगाळ्या, तुजेर पाहत येता जेजू मोगाळ्या. रस्त्याची मोडा मध्ये आयल्या वेळार, तुजेर हांव पाहत येता जेजू मोगाळ्या. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आमचो जेजू मोगा देव. Praise the Lord.
आमचो जेजू मोगाळ देव आनी आमी तेचेर पात येता, आमी तेचेर विश्वास दाव, कित्याक तो विश्वास पात्र देव आसा, तो संपूर्णकायेन योग्यतेचो देव आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकया. देव आयज कितें आमकां शिकयता, देव आयज आमच्या वांगडा कितें उलयता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात धर्मयुतांचो इतिहास एक्ट चॅप्टर 28 वर्स 23 थान आमी वाचया. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना ताणें एक दीस थारायलो आनी पावलो रावतालो त्या घरान जायते जाण ताका मेळूंक आयले. ताचे कडेन उलोवन ताणें ताका देवाच्या राज्याची कवाय दिली आनी मोइजेसाची समृद्ध आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकाचेर जेजू विशीं बरयलेलें आसा ताची खात्री दितालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें म्हणटा, बागेंत पावलो, देवाच्या उतरांची सजमवणी मोइजेसाच्या समृद्धीन आनी प्रवादाच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा, त्या वरवीं जेजू क्रिस्ताची परगटणी करतालो. प्रेज द लॉर्ड. पळय एक पावट वाचता. मोइजेसाच्या समृद्धी आनी प्रवादाच्या पुस्तकाचेर जेजू विशीं बरयलेलें आसा तें आनी तेची खात्री. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, ज्या वेळार आमी पवित्र पुस्तक आनी देवाच्या रचनेची खबर आसतना थंय देवान कशें रचलां, कशें सर्ग आनी संवसार रचला हें सगळें बरयलां. पूण हें बरयत आसतना हर एक जो उतार आसलें, हें हर एक उतार जेजू क्रिस्त येवची आसा तेची प्रॉफेसी आसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात जुनो करार ह्यो अशे भाशेन आसा, तो नवीन करारान बदललेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी नवीन करार ह्यो अशा भाशेन आसा जो जुन्या करारान लिपलेलो आसा. आमेन. ज्या वेळार आमी नया करार वाचता त्या वेळार आमकां जुन्या करारांतल्यो वस्तू दिश्टी पडटात, त्यो वस्तू नया करारान मेवतात. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार आमी जुनो करार वाचता त्या वेळार नया करारान जें कितें येवचें आसा तें आमकां जुन्या करारान मेवता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजू क्रिस्त येवचे आदी पासून देवान पुर्वजां वरवीं वेगवेगळ्या भाशेन वेगवेगळ्या तरेन देव उलयतालो. आपलो पूत ह्या संवसारान परगट जावचो. प्रेज द लॉर्ड. आपलो पूत ह्या संवसारान परगट कसो जातालो, आपलो पूत ह्या संवसारान कसो कितें चलतालो, आपलो पूत ह्या संवसारान कसो कितें रावतालो हें पवित्र पुस्तक सांगतालो. प्रेज द लॉर्ड. देखून ज्या वेळार आमी सुटकेचें पुस्तक वाचता, ज्या वेळार आमी ड्युट्रॉनॉमी वाचता, ज्या वेळार आमी लेविटिकल्स वाचता, थंय जेजू क्रिस्ताचे उच्चारणेचो एक खेरीज भाशेन बरयलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. थोड्या बायबलान आमकां मेळटा शिलो. शिलो ह्यो वर्ड जावन आसलो जेजू क्रिस्ताचो. प्रेज द लॉर्ड. जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 16 ची प्रॉफेसी, तो तुजें मस्तक मांडायतलो आनी तूं तेची टास व्हरतलो. ही तेची जावन आसली प्रॉफेसी जेजू क्रिस्ताची. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त ह्या नया करारान ना, पूण जेजू क्रिस्त ह्या जुन्या करारा पासून सुरवात जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. आनी नया करारान जेजू क्रिस्ताची ही संपूर्णकाय आसा, नया करारान जेजू क्रिस्ताची ही पूर्णताय आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून हेब्रेवाच्या पुस्तकान जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे ताची खोशी करूंक हांव राजी आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, पवित्र पुस्तकान जेचे विशीं बरयलां. पळयात हेब्रेवाचो ज्या वेळार तूं हेब्रेव चॅप्टर पळयात देवाचें उतर कितें सांगता. हेब्रेव चॅप्टर ज्या वेळार आमी ओपन करता, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी हेब्रेव चॅप्टर ज्या वेळार आमी ओपन करता आनी खेरीज भाशेन प्रेज द लॉर्ड, खेरीज भाशेन चॅप्टर 9 आमी पळयता. हेब्रेव चॅप्टर 9 वर्स 5 थंय कितें म्हणटा तें पळयात देवाचें उतर. ह्याच पासत संवसारान येताना क्रिस्तान अशें म्हटलें. प्रेज द लॉर्ड. यज्ञ आनी भेट्यो तुका नाका जाल्यो, पूण तुवें म्हाका एक कूड तयार केली. पातका पासत होम आनी बल्यो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हटलें, ह्यो पळय हांव येता,
पुस्तकाच्या कवयाचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खोशी करूंक देवा हांव राजी जाला. आमेन. सो जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तकाची खोशी करूंक संवसारान आयलो. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी केन्ना केन्ना म्हणटा अरे ना जुनो करार न्हू हें इम्पॉर्टंट ना, नवीन करार इम्पॉर्टंट ना. वा थोडीं जाणां म्हणटात ना नवी करार इम्पॉर्टंट ना, जुनो करार इम्पॉर्टंट ना. हे दोनूय करार जावन आसा तुमच्या जिवितान इम्पॉर्टंट. प्रेज द लॉर्ड. न्यू कवर्नंट आनी ओल्ड कवर्नंट, नवो करार आनी जुनो करार. प्रेज द लॉर्ड. हे दोनूय आमच्या जिवितान खूब म्हत्वाचे आसात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हे दोनूय आमच्या जिवितान आमकां सताची वळख दितात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बायबल कितें म्हणटा, ज्या वेळार पावलू प्रीच करतालो पळयात एक्ट चॅप्टर 28 वर्स 23 कितें म्हणटा, पावलू प्रीच करतालो, पावलू देवाचें उतर परगट्टालो तेन्ना कितें म्हणटा, मोइजेसाचे समृद्धीत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकाचेर जेजू विशीं बरयलेलें आसा ताची खात्री तो दितालो. प्रेज द लॉर्ड. ताची खात्री तो दितालो. हालेलुया. आनी परत फुडें बाई म्हणटा ते सकाळ थावन सांजे पर्यंत ताणें केलें. प्रेज द लॉर्ड. सकाळ पासून सांजे पर्यंत ताणें केलें. सो तो जेजू क्रिस्ताची परगटणी करतालो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं जेजू क्रिस्ताची परगटणी करताय त्या वेळार तूं जेजू क्रिस्त येवचें रास मानताय. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं जेजू क्रिस्ताची सत सांगताय त्या वेळार सताची तूं दुसऱ्यांका वळख दिताय. ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या सता विशीं तूं सांगताय तेंच्या साशणीक जिविता विशीं तूं उलयताय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर आयज आमकां कितें सांगता, जेजू ह्यो संपूर्णकायेन योग्यतेचो देव आसलो. जेजू ह्यो संपूर्णकायेन आमच्या जिवितान साशणीक जिवितान आमकां व्हरतलो देव आसलो आनी बागेंत पावलो तोच देवाचें उतर परगट्टालो. जेजू ह्यो नया करारान नसलो, जेजू ह्यो जुन्याय करारान आसा. पळयात देवाचें उतर आमकां संपूर्णकायेन अशा भाशेन शिकयता, जे जुन्या करारान जें कितें बरयलेलें आसा तें पुरें करूंक जेजू क्रिस्त नया करारान आयलो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी ओल्ड टेस्टमेंटांतलें शेवटचें पुस्तक आमी मलाखीचें पुस्तक पळयता आनी मलाखीच्या पुस्तका पासून फुडें खंयचेंच पुस्तक ना, तेचे उपरांत डायरेक्ट येता तें मॅथ्यू चॅप्टर. मलाखीच्या पुस्तका पासून तें न्यू टेस्टिमेंट म्हटल्यार जेजू क्रिस्त येवचे खबरेताकाय 400 वर्सां जाल्लीं आनी 400 वर्सां देव उलोवंक ना, देव प्रवाद्या लागीं उलोवंक ना, देव कोणाच लागीं उलोवंक ना, देव आनीक खंयची प्रॉफिसी करूंक ना. 400 वर्सां इज्रायल परजे सांगाताक देव उलोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी शेवटचो उलयलो तो आपल्या पुता वांगडा. प्रेज द लॉर्ड. तेणी आपल्या पुताक परगट केलो. 400 वर्सांचो तो काळ कसली प्रॉफिसी जावंक ना, कसलें विजन जावंक ना, कसलें दर्शन जावंक ना, फकत जेजू क्रिस्त येवचो ती तयारी आसली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात आयज तुमच्या जिवितान जुन्या करारा पेक्षा आमी नवीन करारान आमी चड ग्रेस आसा, चड पावर आसा. नवीन कराराच्या जुन्या कराराच्या मनशा परस आयज नवीन कराराच्या मनशांका चड म्हत्व आसा. तेचें रिजन कितें जाणा, तेचें रिजन एकलेंच जावन आसा, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. कित्याक जुन्या करारान जेजू क्रिस्त तेंच्या जिवितान नसलो. जर देवा लागीं तांकां येवंक जाय जाल्यार तांकां संपूर्ण क्लीन करून येवचें पडटालें. पूण नया करारान तशें ना. नया करारान मेळो आसल्यार पासून तुका देवा सांगाताक उलोवंक जाता, देवा सांगाताक रावोंक जाता, देवा सांगाताक चलोंक जाता. कित्याक देवाची कृपा आमकां नितळ आनी निर्मळ करता. प्रेज द लॉर्ड. ते पळयात आंगार रक्तस्राव जाताले वस्तूंनी ती मेळी आसली. जुन्या करारान अशें बरयलेलें आसा, जर खंयच्या वस्तूरीक रक्तस्राव जाता तर तेका एका वाटेन ठेवची, तेका एका रुमान ठेवची, तेका एका कुशीन ठेवची. प्रेज द लॉर्ड. तेणी कोणाकूच आपडुचें न्हू. पूण नया करारान ज्या वेळार ती 12 वर्सां रक्तस्राव जालेली वस्तुरी जेजू क्रिस्ताक हात लायता
आनी ती ताका आपडटा, तेच्या आंग वस्त्राक आपडटा. परिणाम कितें जाता, ताका दंड जायना ना, पूण ताका साशणीक जिवीत मेळटा. बरें, ताका साशणीक जिवीत मेळना ना, पूण तेची पिडा त्याच वेळार थांबता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार जुन्या करारान आमी पळयता, त्या वेळार कोडकार, जे कोण कोडकार आसताले, तेंच्यांनी लेविटिकल्स मध्ये म्हणटा, तेंच्यांनी जीप आपल्या हातीन धरची आनी व्हडल्यान म्हणचें, हांव कोडी आसा, हांव कोडी आसा, आनी अशें म्हणून आख्ख्या गांवांत तेणी बोप मारत भोंवची. पूण ज्या वेळार कोण ताका हात लायता जाल्यार जुन्या करारान तो दोशी जातालो, ताका पासून न्हांवचें लागतालें. आनी ह्या सगळ्यांका एका वेशी भायर, एका सिटी भायर, एका सिमे भायर ताका दवरताले. पूण जर तुमी नया करारान पळयतात जाल्यार जेजू येवन कोडकाराक हात लायता आनी कोड बरें जातात. आमेन. ह्यो फरक जावन आसा जुनो करार आनी नवो करार. जुन्या करारान रुल्स आसले, नया करारान देवाची कृपा आनी सामर्थ्य आसा. आमेन. नया करारान आमकां जैतिवन आसा. नया करारान आमी जैतिवनपणा परस व्हड आसा, कित्याक आमचो जेजू क्रिस्त नया कराराचो राजाच आसा. आमेन. आयज तोच राजा म्हजे भितर आसा, आयज तोच राजा तुजे भितर आसा, आनी त्या राजाक घेवन आमी चलता. देखून आमी परगट्टा, म्हजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस ह्या संवसारान आसा. पळयात, आयज आमकां कसल्या पातकाच्या बक्षाण्याची मागोवची गरज ना. आयज कसलेच पातकाची एथॉरिटी ना. कित्याक देवान सगळीं तुजी पातकां बगासल्यान खुर्साचेर आनी तुका नवो केल्या. आतां तूं एक नवी सृश्टी आनी नवी रचना जाली. आदलें तें सगळें गेलें. आतां तुजे भितर फकत रायचियसनेस, देवाची कृपा, देवाची शांती आनी देवाचें हाजीरपण आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, हे वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची हांव पळयतां. हे भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून हांव डिक्लेअर करता, तेंच्या जिवितान तुजो वाडतो अनुग्रह, तुजो वाडतो एनॉयंटींग, तुजें वाडतें प्रेझेन्स. जंय ती वयता, जंय ती चलता, थंय त्या वेळार तुज्या हाजीरपणान ती रावोंक आनी हाजीरपणान ती संपूर्णकायेन तुजो वेळ तुज्या सांगाताक ती सारूंक. हांव पळयतां दर एकल्याचें जिवीत बदलतना, हांव पळयतां एक वाडतो देवाचें तेज तेंच्या जिवितार येताना, हांव पळयतां बरी हेल्थ तेंच्या जिवितान डिक्लेअर जाताना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.